कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयच्या ह्या 50व्या बांगराळ्या एपिसोडान तुमकां सगल्यांक हांव आदी फुडेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी आमची ही कार्यावळ पळयता देखून आदी फुडेंच मना काळजांसान देव बरें करूं. इश्टानो, साबार कलाकार हांवें तुमच्या नोदरेक हाडून दवरल्या, बट आतां वेळ आयलो असल्या कलाकारांक हाडपाक जाणी आमची कोंकणी माचये खातीर भरपूर तांचो योगदान दिलो आसा. कोंकणी माचये खातीर तांचो वावर सगळोट लोक परगट्टा. दुसरे कोणूच न्हय पूण तुमच्या चोडा आवडीची द किंग ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स बाब फ्रांसीस देतुये आनी ताच्या सांगात्याक आसा अशें म्हणटा द क्वीन ऑफ एवरीथींग. जाका खंयचोय रोल दी ते फीट, तो तुमकां बेस बरो तो नेटोवन सजोवन तो रोल तो तुमचे नदरेक दवरता आनी तुमी ताका व्हडा उमेदीन मानून घेतलेले आसा बाय आंतोनेट दे मायना. येवकार तुमकां आमची ही कार्यावळी. किंग ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स हे एक ल्हानशी भेट तुका आनी हे कार्यावळीन तुजो माय मोगाचो येवकार कोता. चडान चड तुकाय आनी प्रुडंट मिडियाक हांव काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर जावन आसा आमचे क्वीन ऑफ एवरीथींग, जाका म्हणटा आमचे चोडा मोगाचें आतू आनी सगल्या रोलान तूं फीट म्हणटोच हे आमची एक भेट तुका. थँक्यू कॅन्डिडा अँड थँक्यू प्रुडंट मिडिया. थँक्यू दोगांयकूय परत एक पावट काळजांतान येवकार दिता. आनी आयची आमची ही कार्यावळ जावं बांगराडी कार्यावळ अशें म्हणल्यार जाता, कित्याक आयचे हे कार्यावळीन आमचे 50 एपिसोड पुरे जाता. हे कार्यावळीन हांवें खाशा तुमकां आपोवणें केलां कारण तुमचो वावर आमचे कोंकणी माचये खातीर भरपूर तुमी दिल्लो आसा. जाल्यार फ्रांसीस बाब, सुरवात तुकडल्यान कोता. तुवें इतलीं वर्सां आमचे कोंकणी माचयेर अनुभवला ताचो एक्सपिरियन्स आमच्या ऑडियन्साक. कोंकणी माचयेर अनुभवला म्हणजे जायत्यात वयर खालाय जाला, जायते बरे एक्सपिरियन्सूय आहाय. लोकां कडल्यान बरी नामनाय मेवल्या आनी लोकांनी सदांच म्हाका वांकाडला आनी लोकांची देवाचो आशिर्वाद आनी लोकांचो मोग मेवलो म्हणून आयज हांव हांगा मेरेन पावलां. देखून हांव दोनया देवाचे काळजांतल्यान उपकार आठयतां. तशेंच हांव चडांत चड उपकार आठयतां आमच्या ऑडियन्साचे, कित्याक ऑडियन्स जर आमकां मोग दिना आनी आपलो सपोर्ट दिना आनी ऑडियन्स जर आमकां मानून घेयना जाल्यार आमी कांयच न्हय. देखून देवा फाटल्यान दुसरो देव म्हणल्यार आमचो ऑडियन्स. तुमकां काळजाचे खोलायकतान हांगा मेरेन तुमी म्हाका बरो येवकार दिवन बरे भशेन पावयलो आनी उजल्या दर्ज्यात दवरलो म्हणून काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आंतू बाय, तुजें एक्सपिरियन्स कितें? जावं इतलीं वर्सां तूं आमचे कोंकणी पार्कार परजळटा आनी दर एका जावं चेडवाचें तूं आवडीचें जावन गेल्लें आसा, जाल्यार तुजें कितें एक्सपिरियन्स आसा? एक्सपिरियन्स जिवितान जायते सूख दूख येयलां, जायते कोश्ट त्या काडल्या हांवें तियात्रान आयज हें नांव मेळपाक. आनीक आतां फ्रांसिसान सांगलां तेच भाशेन ऑडियन्स. सो आयज आमकां ऑडियन्स हो मानून घेता म्हूण आयज आमी पयलीं येयलां तेन्ना आमी तितले हिटान आसोना, तितले आसोना, बट आतां जायते कोश्ट वावर करून हे पालकाचेर आयज आमी ते हितून आहा. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंतू बाय तुका. जायतीं जाणां तुजे कॉस्ट्यूम लायक जाता म्हणटच आयचें ड्रेसींग कित्याक हे पोरी? आयज हांवें केलें कित्याक तुजो 50th शो गोल्डन जुबली शो. सो हांवें म्हटलें ओके समथींग कितें चेंजीस करया बिकॉज आयज 50th शो. सो सगळीं चोयतलीं, डेफिनेटली सगळीं चोयता तुजो प्रोग्राम. बट हांवें म्हटलें ओके चल आनीक आयज म्हणल्यार आमचो फ्रांसीस तुवें तेज बाराबर बसप म्हणल्यार म्हाका व्हडलें भागशें बिकॉज ही इज अ सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट. सो म्हाका खूब हॅपी म्हणचे लायक तुवें आम दोगांयकूय आयज हे प्रोग्रामान तुवें आमकां केलें म्हूण पळोवपाक एकदम बरें दिसता. ओ या थँक्यू. आनी हांवें म्हणलें कितें आयज हांव समथींग लायक डिफरंट करता लायक अरेबिक स्टायल. रायट, ओके. फ्रांसीस बाब, करियरा वयर थोडो इल्ले आमी उलोवया तुज्या. पॉलिटिकलांक जायत्या पॉलिटिशनांक तासल्या म्हणटच आयची मुलाकात डेफिनेटली आमची पॉलिटिक्साचेर जावपाची आहा, दुबाव ना. जाल्यार हांव तुका विचारूंक सोदतां करंट सिनारियो पयलीं सद्याक तियात्रा वयल्यान सुरू करुया. तियात्राचो कितें आसा? कारण सिनारियो म्हणजे आतां मोदें एक कोविडाक लागून आमकां 2-3 वर्सां गॅप पडलें. सो गॅप पडोन मातसो इल्लो ऑडियन्स आमचो हाल्लो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक आदी पळय आतां कोणेंय तियात्र इवन केलें एटलिस्ट फर्स्ट शॉक तरी बरें फूल हावसफूल जातलें आनी कितें जातलें तो आतां सद्या ना हो म्हाका दिसता. हो हांव गुन्यांव म्हणजे कोणाचो गुन्यांवूय करना कांय हें करना, कित्याक न्हू
मार्केट स्ट्रॅटेजी तूं चॅक करतले जाल्यार न्हू सदांच पिगमी कलेक्ट करता न्हू तेजें केन्ना आयकोंक जाय. ओके. सो म्हाजे थोडे स्टुडंट्स पिगमी कलेक्ट करता ते म्हाका कितें सांगता खबर आहा तुका, जो मनीस म्हणजे एक दिसाक 5,000 पर्यंत पिगनी भरतालो इजिली सारको कांयच नको, आनी त्या मनशाक आतां 1,000 भरूंक जायना, म्हणजे डिफिकल्टी जाता. आतां केन्नाय समज हांव तांकां सांगता केन्नाय आमी भोंवपाक या रे, ते म्हणजे म्हाजे स्टुडंट ते, पण आमी केन्नाय पिकनीक एक बी वता तांकां हांव या रे भोंवपाक. सर ते कितें सांगता म्हाका, सर ना म्हणटा आयज वचना जाल्यार हॉलिडे आतां वचना म्हणटा, पण आयज जर वचना ते कलेक्ट करना तेंचे पयशे जाल्यार तांकां फाल्यां डिफिकल्ट जाता ते 2,000 दिवपाक. सो म्हणजे इतलो मार्केट हाल्ला सगळोच, म्हणजे पिगमी वयल्यान तुजें सगळें हें कळटा, कित्याक कोणी आपली सेविंग्स न्हू तें. दुसरें एग्जांपल हांवें पयरूय एका एपिसोडान तें दिलां, थोडी पणजे नामनेची हॉटेलां आसलीं तिंगा तर तूं चाव पिवंक वयतलो जाल्यार तुवें अशें भायर रावंक पडटलें एक 10 मिनटां, तें उठतलें टेबलान आमी एक 5 जाणां जाल्यार बसतले म्हणून. सो आतां तेसो सिच्युएशन ना, सगळीच पावटी आसना तेंकां क्रावड, एक पाट वेटर पाट अशें करून पळयता, कित्याक तांकांय कितें बरें गिरायक जाल्यार कोणी कितें 10 रुपया घालता, सो तेंचो दिसपट गिरायक चलता. सो ही परिस्थिती आतां जाल्ली आहा. सो आमच्यान म्हणूंक जायना आमचे तियात्र लोक येयना म्हणून, सगळ्याकूच मार्केट हाल्ला. थोड्यांच्या नशिबान लोक जाता, सो ते पदयो उलोवपाचें न्हू, बट म्हाज्या हिसपान सगळ्यांत हें हाल्ला. ताका इल्लो टायम वयतलो, कित्याक न्हू लोक हो दिसता म्हाका स्विच ऑन जालो म्हणून, कित्याक तेन्ना जायते जाण हे म्हणजे युट्यूबाचेर कांतारां बरोवंक लागले, जावं म्हणपाक लागले, जावं लोकूय सगळो हेजेर आसून घरान उरलो तेन्ना स्विच ऑन. कित्याक एक तुका कसलीच एक हें लागली न्हू, म्हणजे इवन आतां सोरो पिवपाची तुका ती नट लागली जाल्यार तुका ती मागीर सोडपाक जायना. तशें ते एक म्हाका जाल्यार लोकांक हें जालें, म्हणजे हांव लोकां सगळीं हांव करना, तांकां युट्यूबाचेर पळोवपाचें वा दुसरे प्रोग्राम हिंदी पळोवपाचे बरे बरे पळोवंक, कित्याक मोबायल सगळ्यांच्या हातीन आतां टीव्ही कोण पळयना, पयशे जाल्यार टीव्ही घरान अशीच आसता. पयलीं आमी टीव्ही घरा कडेन वयताली टीव्हीचेर बसतालीं, आतां कोण टीव्हीचेर बसना, बाय एक मोबायल घेवन आहा, माय एक मोबायल घेवन आहा, चेडो आनीक मोबायल घेवन आहा, चेडूं सून आहा ती आनीक दुसरी घेवन आहा, सगळीं आपआपली हें पळयता, आवडीचें पळयता. तातूंत आमी मातशे सायडलँड जाले हें म्हाका दिसता. सो ताका घडयेक परतून आमी तांकां परतून हाडटले जाल्यार न्यू ह्या जनरेशन आहा तांकां आमी इनवॉल्व करून वा आनी कितें सारके बरी क्वॉलिटीचे प्रोग्राम दिवन वखद याद दिवन परते सूचन करचें पडटलें. ओके. तुवें हालीं तुजो सोशल वर्कूय तियात्रान तुजे आर्टिस्ट बाराबोन आहा तुज्या, सो तुज्या तियात्राक असोच मार बसलो ओ वॉट इट वॉज लायक, कितें रिस्पॉन्स आसलें? म्हाका मार बसोंक ना, कित्याक म्हाका हांव लॉसान आयज पासून पडोंक ना, एकूय तियात्र म्हाजो. बट प्रॉब्लेम ऑडियन्स उणो जालो, ऑडियन्स मातसो उणो जालो, तें एक्सेप्ट करूंकूच जाय न्हू. सो लोक बसून पळयता न्हू, ते बेश्टेत हांव म्हाजी खोड कितें आहा, खरेंच हावसफूल जाल्यार हावसफूल घालतलो, बेश्टो हांव 700 लोक 1,000 हॉल आसा, 700 लोक जाल्यार हावसफूल म्हणून घालना, केन्ना घालूंक ना, ह्याय फुडें घालचो ना. कित्याक फोटोंक जाय, लोकूय कोण वोन पळयता, अरे एक खाली आसलें बरें काल हेणें हावसफूल कित्याक घातला, हांव तें करना, थोडे घालता, हांव कोणाक क्रिटिसायज करना, ते जोण एकले स्ट्रेटजी. सो म्हाका लॉसान वचोंक ना. आतां थोडे जाग्याचे हें जालें, आतां 100 एक शो जालो आमचो, तें विटनेस आहा. सो थिंगा एकल्यान आमच्या दुसऱ्या एका डायरेक्टराचो सारो खास मनीस तो, ताणें सांगलें तारीख आमच्या, इतलो लोक आपण 100 केन्नाच पळोवंक ना म्हणून. म्हणजे गांवांनी म्हाका खंयच हें सांगना, सारको लोक भरोन जाला, खाली हॉलांनी मातशें हें जालें. सो हांव तेंय कित्याक हें करता, आतां एक हॉलान फॉर एक्झाम्पल बारगांव तियात्र जातलो जाल्यार लोक फॅमिलीक घेवन येता, तो कितें करता तियात्राकूच येयना, ताका मागीर आनी हेर देसपेस आहा. आतां 5 जाणांक घेवन येयलो जाल्यार काराचें पेट्रोल आहा, प्लस मागीर तियात्र जातकूच जेवण खाण आहा, सो तांकां तें बरें हें पडटा. सो इकॉनॉमी मातशें आयलें, सो हॉलांनी मातशें म्हाका हें जालां, म्हणजे लॉस एकूय वाज पासून वचोंक ना, एकूय तियात्र लॉस वचोंक ना, बट हॉलांनी सदां जातलो तसो जावंक हावसफूल जातलो तो जावंक सो हांव फोटी मारिना. आनी बाय ताणें सांगलां तातूंत सोत आसा, बट यू नो ताणें हॉलांचें सांगलां म्हणटच हॉलां तुमकां जायतो प्रॉब्लम करता, बिकॉज देर इज ओन्ली वन हॉल, आनी तुमकां कितली डिफिकल्टी जाता, कित्याक हिंगा मारगांव सपोज नॉर्थाक लोकांक जायती डिफिकल्टी जाता. सो तुमकां लावन एक लेडीज जाल्ल्यान यू नो कितें कितें तुमची फेसिलिटी मेळना तुमकां, सो वॉट आर युअर डिफिकल्टीज? डिफिकल्टीज जायत्यो आहा तियात्र हॉलान देखून आमकां, म्हणजे लायक एक एकदां एसी चलना, एक एकदां गरम जाता. सो आमच्यान कंप्लेन देखून केलें जाल्यार देसे काल ती तियात्र करून गेले, तेच डायरेक्टराचो आहलो, तेणें कांय कंप्लेन केलें ना. सो आमच्यानी आमगे डायरेक्टर असो म्हणपाक येना आमकां गरम जाता हें जाता, बिकॉज ते काल. सो एचएस कोण आमकां कोताय जायते फावटी फ्रांसीस दे तुज्या तियात्रान पळयलां हांवें, जावं यू नो न्यू कॉमेडियन्स बा आनी न्यू कामर्स येता जाल्यार तूं तांकां तुजो कितलो सपोर्ट दिता? हांव मुगे तांकां 100 लेवल सपोर्ट दिता, कित्याक म्हाका जाय जे हांव कितकोन येयलो न्ही तें म्हाका खबर आहा. सो म्हाका जाय जे हांव येयलो तेच लेवलाचेर ती येयली जाल्यार हांव ताका आनी सपोर्ट दिता, कित्याक आयज ती जरी फ्रांसीस दे तुवें देखून पावल्या ही जी कॉमेडियन दिव देखून आहाय ती, सो तेण ग्रेटफूल जावपाक जाय एज अ डायरेक्टराचें, कित्याक आमी येताय तेदोन आमी तेश कोन्न येवं ना, आमी जमनीचेर हेडा वयल्यान नाचोन आमी नांव जोडपाक जाय तें उमके डायरेक्टरा वचपाक त्या लेवलाचेर बाबा. बट तेंक कितें दिसता मातशें आपणा फ्रांसिसा मातशें चान्स पडलो तर आनी कोण मिलाग्रिसा चान्स पडलो, तें कितें म्हणून समताय चोय मुगे
तुगे ते लेवलाचे म्हाका तेका लागून गेल म्हण बट ना कितें ते कित्याक लागून म्हणजे आपणा डिफिकल्टी ते आर्टिस्ट मेळना वो ते मेळना म्हण करेक्ट तेंक ते क्वेश्चन ओके फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता अंतोनेस बाय जायते तुवें रोल्स केला आनी जायते सिजनाक तूं नाचता आनी जायते शोज तूं एका बाराक येता बट हाव डू यू मॅनेज दॅट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोणी अरे कितले कोहे कोत्ता आसले हाव डू यू गिव स्पेस हांव तशें करून मॅनेज करता बट पयलीं हांव डायरेक्टराक केन्ना तियात्र घे जाल्यार सांगता अमक्याचो अमको म्हाका तियात्र आहा सो तशें करून जावपाना सो या सो मागीर फर्स्ट प्रिफरन्स तेका सो ते अंडरस्टँड जाताय कॉपरेटूय जाताय केन्ना म्हाका म्हणना कोणें ना तूं तेका जाल्यार तूं आपणा येनाका तशें करून केन्ना म्हणना बट टील टुडे आतां म्हणजे सिजन बट हाव डू यू लायक यू नो हांवें एके फावटी हांव जाणा की तूं भायर पासून शो करून येयला कांय पावना जाल्यार ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट घेवन कोण येयला हाव डिड यू इट्स अ गॉड्स गिफ्ट तुजे मोतीन सगळे हा मोतीन ते सगळे डायलॉग येता ना मोतीन म्हणजे लायक जेन्ना म्हाका तूं हात देखून दिल जाल्यार इवनिंग शो कर म्हणल्यार हांव करपी मागीर तूं कॅपेसिटी आहा करपाची ओके हॅट्स ऑफ टू यू थँक्यू फ्रांसीस बाब पॉलिटिकलांक जायते तुवें तासल्या आतां करंट इशू कितें चलता चड म्हाज्या तियात्रान हांवें खूब इशू म्हणजे खूब इश्यूज काडल्या म्हणजे तितून दाखयला हांवें मादेचो इशू काडला मागीर कोल हँडलिंग जाता डबल ट्रॅकिंग मागीर मायग्रंट्स म्हणजे नांव बी चेंज करून कशे प्रॉपर्टीज ग्रॅब करतात सद्या आतां तें चड चालू हा तियात चालू आहा तियात्र आतां 46 जाल्या 47 शो आतां 15 तारखेर 7:30 मारगांव सो 47 जातले कंप्लीट तो शो जाल्या उपरांत सो तेतून जायते इश्यूज आहा म्हणजे म्हाका दिसता एक डझन भर इश्यू महेच काडला हें जाल्यार चालू आहा तियात्र आनी करंट इश्यूज डेड जाल्ले न्हू पूण लोकांच्या कानार पडून लोक जागो जाला हय जाला जायते जाण आतां थोडे आतां तूं बिलीव जावचें ना आतां म्हाका दोग जाणांनी आतां काल एकल्यान फोन केला हांव भायर आउट ऑफ स्टेशन जालो राती ते येयला तुका सांगल्या ते भशेन सो मागीर येवन म्हाका उलोवया म्हणलें तो आपल्याक म्हणलो ह्यो सोशल वर्कर तुजो तियात्र आपण कोणें हें पयला आनी आपल्याक 2 शो करूंक जाय मारगांव आनी ते सायडीन वताक आनी जावताक बिलिंगली तो घालूंक सोदता आनी एकलो पयर चिंचोण्या सान कोण येयल्लो होच पळोवन तेणें 2 पाटी पळयलो आनी तेणें म्हाका सांगलें पूण हॉल मेवता थिंगा सावंड बी जायना रे हॉल मेवता जाल्यार पूण चिंचोण्या हॉलान फातरी कडेन उलोवन तुका सांगता म्हणून पावसान पासून लोक घालूंक फुडें सोदता पळय म्हाका व्हडपण तें म्हाजें कितें आसलें आतां एक चळवळ की न्हू कित्याक आतां आदीं हांवें पळय सरकार 420 म्हण तियात्र काडलेलो सो त्या तियात्रान जायते इश्यूज दाखयल्ले हांवें तेन्ना लोक जावपा जालो ना ते लोक सजमत आमी पयशेच करूंक करता पयशेच करूंक आसना कित्याक 150 रुपया आमी घेता खरें तुमचे बट ताका तुमकां आमी एंटरटेनींग करता प्लस ही जागृताय हाडटा आतां तेन्ना तर लोक हांवें तो तियात्र काडलो तेन्ना तर लोक उठलेलो हे आतां पयर पळय हितून चांदर बिंदर रेल्वे ट्रॅकाचेर स्ट्रायक करून बसल्या बिल्ल्यान तेन्ना तर केल्लें हांवें तियात्र काडलो तेन्ना न्हू खूब फुडें आसतलें आनी घोडयेक ते करूंक पावचेच नासले सो तेन्ना लोक जागृत जावना सो मागीर लोक कितें म्हणटा आतां ते आमकांय बेजार येता करूंक आमी इतले प्रयोग केले तेजे आनी मागीर जेन्ना लोक स्ट्रायक करतना केन्नाय आमी पावना कित्याक आमकांय आनी हेर डिफिकल्टी आसता व्हडलो तियात्र आसता आनी कितें आसा आमकांय पर्सनल लायफ आहा तेन्ना आमी पावना तेन्ना लोक आमकां क्रिटिसायज करता थोडे मागीर अरे तियात्रीच खंय दिल्ले रे आतां पूण तियात्र नेक्स्ट क्वेश्चन तोच आसलो हय सो तियात्रीच खंय दिल्ले रे म्हणटा पूण तियात्रीच जेन्ना जागे जाल्ले तेन्ना लोक उठना लोक समज आमी ते पयशेच करूंक करता म्हणजे पयशेच न्हू आतां आमकां पोसूंक जाता हांव एक तियात्र करता सोशल वर्कर म्हाका तियात्र चालू आहा 24 जाण म्हाजे आर्टिस्ट आहा भितर आर्टिस्ट इन द सेन्स कॉमेडियन हे आमची आर्टिस्टांक सिंगर मागीर बँडवाले मागीर स्टेजवाले फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान काम करपी बसवाले 24 जाण म्हाजे आर्टिस्ट आसता सो तांकां हांव पोसता ते 150 रुपया घेवन हांव एकलो खायना चिंतपाचें डायरेक्टर म्हणजे हांव व्हडलो देपती मुलो जावं चलो ते पयशे घेवन सो म्हाका आमचो डिस्कोडो एरिया चलतलो जाल्यार कितें तरी हें करूंकच जाय आमी डोनेशन कांय घेयना कोणा कडल्यान सो आमी ते हांव 25 जाण आर्टिस्टांक हांव पळय कितें इनकम येता जावं ते हॉलान जावं म्हाका कॉन्ट्रॅक्टर फारीक करता तो हांव 25 फॅमिली पोसता 25 फॅमिली पोसता बेश्टो हें करिना हांव पयशे घेवन आनी कितें म्हाका BMW घेवन आनी खंयली कार घेवन भोंवना सो पयशे इल्ले येता इल्ले उरता ना न्हू सगळेच पडवना ना सो ते आमी इवन थोडे उलय जाल्यार चिंतूंक जाय अरे हांकां आमी हें करता म्हणून वयल्यान आमी केन्ना सरकारा कडेन तर आमी केन्ना कसलें कंपन्सेशन मागलें कितें चड पाटी मागूंक ना आमी एकूच पाट मागलेलें तें जाल्यार कोविडान हॉल आहा गोवोरमेंटाची सगळी टॅक्सांनी फारीक करता आमी जावं कितें वस्ती घेता तिंगा कितें मॉडिफिकेशन करता जावं आनी कितें सीन करता आनी कितें तें आमी टॅक्स करून फारीक करून हाडना एक मातीस पासून केलें जाल्यार जाणा जावंक जाय जोण एकल्यान आमी टॅक्स फारीक करता गोवोरमेंटाक सो आमकांय हें करपा आमी गोंयकारांच वडीक आमी एंटरटेन करता आसतले कोणाक बट आमकांय फाटल्यान पळय आहा न्हू तशें जर म्हणटा जाल्यार केन्ना मेलो म्हणटकूच केन्ना मिस करता पाद्री ताका आमी फारीक करचें पडटा कित्याक ताका आनी हेर दिसपेस आहा हेजें म्हणूंक जायना मिस करतना पुरला ताका पाद्रीन कित्याक पयशे घेतले काय म्हणून सेम हांव सॉरी हांव ह्याश उलयलां जाल्यार गुन्यांव उरता तूं उलयला तें 100% सत आसा आनी तूं जें कितें म्हणटा तें म्हाका दिसता लोकांच्या कानार पडटा आनी चाबूकूय पडटा तांकां आदोनाथ बाय जायते तुका प्रश्न विचारचे आहा मोतीन पूण टायम शॉर्ट आसा आनी म्हणटच आमकां फास्ट विचारचें पडटा सरळ प्रश्न जावं इतले तियात्र तूं नाचता म्हणटकूच तुजो केन्नाच हो आवडीचो डायलॉग तुज्या तोंडार बसलेलो आहा
आवडी डायलॉग आहा मुगेलो आनी तो हांव सदां म्हणीत येला उल्हास तारखे तियात्रांतलो देवाक कांयच लिपलेलें ना देव सगळें पळयता आनी देवाक सगळो घुडा सोदता ओके वो कित्याक आवडीचो म्हणजे लायक लायक तू तुज्या चलत्या जिवितान तो आसता थोड्या ओके म्हणजे स्वता आहा अशें तितून आमी जायत पाटी कोणाकू फोट मारता यो कोणाकू म्हणजे कितें कोत्ताय तेदोन आमी जायत पाटी अशें कोन्न चिंत नाय सो हांव इतलें म्हणटा सो म्हाका एशें कोन्न केला न्हू देवा कांय लिपलो ना देव सगळें चोयता देवा सगळो घुडा सोदता हें हांव सदां वॉट अबाउट क्रिटिसिजम तू कशें घेता बिकॉज दोर एक आर्टिस्ट जावं त्या लेवलार पावलो म्हणटकच यू हॅव देर इज क्रिटिसिजम दॅट कम्स इन युअर वे तू कशें हँडल करता हांव हँडल कर कोणें म्हाका कितें एशें कोन्न म्हाका क्रिटिसायज बा केलें जाल्यार हांव जाणा आतां पयलीं हांव एशें कोन्न ओगे रावतालें आतां हांव कोणाकू कितें एशें कोन्न म्हणलें जाल्यार हांव तें केअर कोना कितें हांव जाणा या सो बरें जाता थिंगा वायट कोणू कितें उलयताय कळ्ळें तुका न्हू सो तें घेवन बसप ना सो आतां ह्या लेवलाचेर पावलें म्हणटरी तें सोडून दिवपाचें गुड रायट ओके फ्रांसीस बाब एक 15 years पॉलिसी आसली तू जाणा आसतलो जी व्हेहिकल स्क्रॅप करपाक गव्हर्मेंटान पास केलेली तुका दिसता ती पॉलिटिशियनांक लागू जावपा जाय म्हूण डेफिनेटली कित्याक आतां भायल्या कंट्रीनी जर पयशी तांकां दोना वयर पावटी कॉन्टेस्ट करूंक मेळना एक 2 पावटी जाल्यार म्हणटा ते स्क्रॅप करता तांकां स्क्रॅप करता इन द सेन्स तांकां आनी तांचो कायदोच तसो आहा आमचेच कित्याक मात्र अशें उरोंक जाय सो आतां केन्नाय आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां तेंची तकली चलना म्हणून 60 वर्सांची तांकां हें करता रिटायर करता सो तुमचीच तकली 60 वर्सां उपरांत 90 वर्सां अशें चलता तेंची चलना ते तर तुमचे परस फीट आसता गव्हर्मेंट थोडे सर्वंट तुमी तें जाल्यार तेंचें मेडिकल पळोवपाचें तांकां तेजी फिटनेस पळोवपाचें मागीर तांकां तेंचो हें वाडोवपाचो तुमचीच तकली 90 वर्सां कित्याक 75 80 90 इयर्स जायसर तुमी कित्याक उत्ता बरें आतां फॉर एग्जाम्पल तूं म्हणटा तो मुद्दो बरो काडलो ती 15 वर्सांनी कार स्क्रॅप करपाचें म्हणून थोड्यांची 15 वर्सांची कार आसा न्हू तितली 5 वर्सांची आसची ना इतले ते बरे मेंटेन करता तुमी तेंचे फिटनेस पळया आनी आदी हें करता तांकां तें वाडोवन दिवन सगळ्यांकूच पोस आसना एक ड्रीम आसता जोण एकल्याची कार घेवपाची जोण एकल्या भारतांत दिसता आसतलें नागरिकाक दिसता आसतलें आपणे कडेन एक कार आसची सगळे सदांच 2 व्हिलर कित्याक म्हणून सो ते बाबडे थोडे रिटायर जावन तांकां कितें बारीकशें कितें पेन्शन मेवता वा कितें मेवता न्हू प्रोविडंट फंडांतले पयशे घेवन ती एक धाकटीशी कार घेता सो ती तुमी आनी 15 वर्सांनी तुमी एक थोडे 2 वर्सां वा 3 वर्सां चलयले आसतली तूं ते स्क्रॅप कर म्हणटा तेजे कडेन पोस ना आनी घेवपाक कित्याक तेजो ऑलरेडी जॉबूय हें जाल्लो आसा तो कितें येता तो ताका आतां पेन्शन येता तें तो कार इन्स्टॉलमेंटाक मोडटलो वखदांक पयशे मोडटले आपल्या वखदांक जाणटेपण पिराय जाली म्हणटकूच ताका वखदां पिकना जाय सो लोकांक तेंच्यांनी तें चिंतूंक जाय मोर इम्पॉर्टंट हांव नाजाल्यार तांकां हांव पर्टिक्युलर सारकें हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल हें करून तेंचें पोल्युशन कितें सारकें कंट्रोलान हाडा वा तांकां आनी कितें कहलें युनिट बसया सायलेन्सराक न्यू कितें येयला तो आनी तें पोल्युशन कंट्रोलान हाडा कित्याक दिल्लीक चलता ते हांगा चलतले म्हणून कित्याक दिल्लीक चड गाडयो हांव दिल्लीक कितले पावटी पावला दिल्लीक गाडयो तितल्यो गोंयांत सद्या तरी ना फुडें आनी 10 वर्सां वयतलीं येवपाक सो तुमी आतांच तांकां मारून उडयनाका कित्याक तुका सांगला ते भशेन जायत्या जाणांची ड्रीम आसता कोणी कार घेवन ती तेंची केन्ना फुलफील जाता तो रिटायर जाता तेन्ना रिटायर जाता पळय तेन्ना इल्ले ताका पयशे मेवता हितूंतलेच तो कितें इन्वेस्ट करून एक 50-60 हजारांची गाडी घेता तितले पण तेजे कडेन घेवपाक पोस आसना थोड्यां कडेन ताका तूं सांगता आनी 3-4 लाख मोडून दी कार घे आनी कितें करपाचें करेक्ट ओके तूं बाय तियात्रीस पॉयंट जाल्ल्यान तुज्या आंगान रिगलेल्यान एक प्लस पॉयंट कितें तुका जावं वॉट डू यू एन्जॉय तूं एक तियात्रीस जाल्ल्यान एक तियात्रीस जाल्यार म्हाका एक हें अशें कित्याक जे कोण लोक हांव तितू वटना बट जेन्ना म्हाका लोक चोयन मुजे बोगलेन म्हाका एक पिक्चर्स घेताय सो लोक म्हाका मान दिता ते म्हाका रायट ओके वेल डन आनी निमणी मेसेज म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्साक आयच्या तरणाट्यांक जी आमचे कोंकणी पालकार पावल मारता तांकां जी न्यू कोण तियात्रान येवपा सोदता आहाय तांकां मुगे एकूच पयशां चोयन तोंड चोयन केन्ना येनाकाय जेन्ना एक डायरेक्टरान तुमकां धाकटो देखून रोल दिलो जाल्यार एक मायचो जावं एक सुनेचो केसलो रोल एक धाकटो देखून तें तुका आहा कितकोन तूं परफॉर्म कोन्न लोकां मोत दाखोवपाचें सो जोण एकल्याको आहा सो इतलें म्हणटा पयशां हें तोंड चोयन केन्ना येनाकाय बट तुमगे वेल परफॉर्मन्स दाखोवया येन आनीक ऑलरायट थँक्यू सो मच आनी आतां काबार जावन एपिसोड पूण आतां जायतें जावपाचें ना एक आमचो एक रावंड आसतलो थिंक फास्ट म्हूण सो तुमी तें सोडसोडीत उलोवपाक जाय तो आन्सर करेक्ट जावं रॉंग जावं हातूंत दुबाव ना बट वॉट एवर कम्स इन युअर मायंड तुमी उलोवपाचें तयार आसा शुअर ओके ऑल रायट थिंक फास्ट विथ आमचो पॉलिटिकल किंग फ्रांसीस दे तुवें तयार आसा ओके स्टार्ट तुज्या पॉकेटान कितें आसा पयशे आसा पॅन आसा तुका रोडोंक जाय जाल्यार तूं खंय वेता रोडांक हांव सोंपेपणी रोडाना तुवें व्हडल्यान बॉब कित्याक मारली केन्नाय राग येता जाल्यार आतां सकाळीं रिक्षावाल्या कडेन झगडलो ट्रिपलेटाचें नांव कितें ट्रिपलेटाचें नांव कितें ट्रिपलेट
ट्रिपलेटाचें नांव कितें? बासी ओके. सूर्या कित्याक गरम आसता? तो उजवाड दिता. सुकणी कित्याची कोत्ता? पाकाची आनी मासाची. तूं भियेला कित्याक? कोणाकूच ना. ओके. ऑलराइट, वेल डन. आंतू बाय तयार आसा? ये मुखार ओके. स्टार्ट. बायकांतले हेल्मेट कोणे चोरले? कोणी चलो ना ब्रेड टेस्ट करूंक इतले बरो कित्याक लागता? कितें बोल लागत मग तुजो डेंटिस्ट कितें कोत्ता? काही ना दांत तिंगासोर कितें आसा? काही ना मुळा विकेंडाची कितें कोत्ता? मुळा रूट्स. सिरियस जा आनी कितेंय म्हूण. म्हाका तुजो राग येयला फाल्यां केन्ना? फालचा ते ना ऑलराइट. नाव 1 to 1. तूं जालो म्हणटच ते जालो म्हणटच तूं. पॉलिटिक्स म्हटल्यार कितें? पॉलिटिक्स म्हणल्यार बरे भशेन आपल्या देशाचो कंट्रीचो सांबाळ करप. ओके. आंतू बाय मोजे मोदलें नांव कितें? कॅन्डिडा विथ कॅन्डिडा ओके. फ्रांसीस, कोंकणींत फ्रेंच बिनांक कितें म्हणटा? फ्रेंच बीन वाल पापडी. ओके. आंतू बाय तुवें म्हजी टूथपेस्ट कित्याक खायली? आयलो ना ओके. बोकडी मेली जाल्यार ताचो आत्मो स्वर्गार वता? सगळ्या जिवांचो वयता आसतलो. ओके. आंतू बाय किमसां चोड बारीक कित्याक आसता? कित्याक तेका मोठे मनीस मेळना ओके. फ्रांसीस, सगळ्याहून वर्स्ट वास खंयचो? वास. टॉयलेट ओवरफ्लो जाता पळय तेन्ना. ओके. आंतू बाय तूं म्हाका एक व्हडलो इन्सल्ट कोर रायट नाव. जस्ट गेट फ्रॉम हियर ऑलराइट. या वेल डन. ओके. नाव आतां मातशें इंटरेस्टिंग पार्ट. पॉलिटिकल सिंगर म्हणटच पॉलिटिकल कांतार. एक टॉपिक दिता, तुवें कांतार 4 बोडीचे गोडचे पडटले एंड यू हॅव टू सिंग योर सॉंग. खंयचे एक कांतार. तूं तयार आसा? ओके. 1 मिनट दिता तुका. ओके. टॉपिक पावसान सगळेंच बुडलां. ओके. तें कितें बुडलां तें तुजेर आसा. 4 1 मिनट. हय. ओके. ऑलराइट. फ्रांसीस, तुवें स्टार्ट. कांतार तुज्या तोंडांतल्यान. म्हणपाचें. ओके. पावस पडच्या वेळार रस्त्याक दामोर घातलोलो, पयल्याच पावसाक व्हांवोन गेलो. पणजे स्मार्ट सिटी कोत्ता म्हणून सांगतालो, सांग रे तो खंय मेलो. नाका त्या वेळार स्मार्ट सिटी करूंक सुरू करून इनकम्प्लीट वावर जावन लोकांक त्रास चड जालो. देवूच जाणा पणजे सिटीन दर्या जाला तो, केन्ना म्हणून रे सुकतलो. ओके. ऑलराइट. 1 मिनटा भितर बरयलां तें. ओके. आंतू बाय तुज्या तोंडांतल्यान. कुशालकायेचो आयचो दीस, कार्मो फिलू तुमच्या जिवितान. आयज एक वरोस वयते बोल्ले, पूत तुमचो आयल्या जल्मान. व्हडलो पूत केडन तुमकां आसा, आनीक एक बाबा दिलो देवान. आयज सोगलीं खुशाल आमी आसा, सोगलीं आयज रावोन सांगातान. ओके. हे म्हाका दिसता कांतार. ये आमगेर घरा एकटो बाब आसलेलो, सो 13 वर्सांनी सेंट एंटनी 13 वर्सांनी बाब जाला. Okay. All right. Okay. Now, time now to play a rapid fire round. So, आंतू बाय तुकोडल्यान एपाट स्टार्ट कोत्ता. तयार आसा? जोरी तर तूं एक एक्ट्रेस नासलें जाल्यार तूं कितें आसपाचें? टीचर. ओके. तुज्या जिवितान तुज्या केंसांचो सांबाळ तूं कसो घेता? हांव टेक केअर कोता.
ओके 3 वस्तू खंयच्यो ज्यो तूं तुज्या पर्सान घेवनूच भोंवता आनी तुज्यान त्यो गेल्या बगर वचोंक जायना. एक सेंट अँटनी आनीक एक मुगे धाडिगे पिक्चर आनीक एक सॅमी मायानी जेजू ओके ऑलरायट. तुजो दी बेस्ट कॉस्ट्यूम सो फार खंयचो? कॉस्ट्युम्स लामणी ओके तुज्या आवडीचो तियात्रांतलो कांत? कांत तान म्हाका लागून रिचर्ड. ओके तूं एक्सेंट उलोवंक कितलें बरें आसा? एनी लँग्वेज? स्मार्ट गोंयची कोंकणी उलोवपा चड. ओके ऑलरायट. अशें कितें आसा जें आयकोंक कॉम्प्लिमेंट दिसता पूण एक्चुली एक इन्सल्ट? तूं वोस तूं म्हणजे तूं वोस. ओके ऑलरायट. ओके आयज मेरेन तुका विचारलेलो वियर्ड प्रश्न खंयचो? आयज मेरेन तुका विचारलेलो वियर्ड प्रश्न खंयचो? एनी सर्टन क्वेश्चन? नो. ओके कितल्या वर्डां पासून तुज्यान फिवणी घालूंक जाता? जाता म्हज्यान घाल. इतलीच जाता. ओके माजर वो सुणें माझं तुज्या आवडीचो डायलॉग? ए जासिंटो. आवडीचो तियात्र? तियात्र सगळे आवडीचेच. तुका चड राग केन्ना येता? शेन म्हाका अननेसेसरी कोणें कितें म्हणलें. एक एक्ट्रेस जाल्यान प्लस पॉयंट कितें? प्लस पॉयंट तुका आखे सोंसार बरोबर भोंवपाक. ओके सोकाडी तूं कितल्यांक उठ्ठा? 12:30 1:30. हू इज आंतोनेत? हू इज आंतोनेत? आतां म्हणलोलें कोण कोण? हांव न्हू कोण? एक आर्टिस्ट. ओके भुरगेपणांत तुका चड कसली भिरांत दिसताली? भुरगेपणार म्हाका भिरांत कोणाचे केन्ना सूण घासपी मारीत बी म्हण. तुजी नेक्स्ट हेअरस्टायल खंयची आसतली? नेक्स्ट हेअरस्टायल सरप्राईज. ऑलरायट वेल डन. फ्रांसीस तुवें तुजो वेर आसा? ओके वोटरांक एक एडवायस? सदांच न्यू मनशाक निवडून हाडपाचें. खंयच्या पॉलिटिशियनाची तूं चड तोखणाय करून दिसता? जेन्ना कोणूय जावं तो मनीस पॉलिटिशियन बरें कितें करता ताका बरें वाखाणपाचो, वायट करता ना वायट म्हणपाचो. तुवें पॉलिटिक्स कित्याक चूज केलां? पयलो हांव कॉमेडीज म्हणटालो एक्चुअली. सो मागीर एकूच पावट फास्ट सांगता हातून आमच्या कॉम्पिटिशन जाताक एक दुवो जाय पडलो. हांवें एक दुवो करून हांव आनी टोनी बय म्हणटा दिवार तांच्यांनी म्हणलो. सो तो लोकांक बरो मानलो, तेंच्यान स्विच ऑन जालो. ऑलरायट. ओके क्रिटिसिजम तूं कशें हँडल करता? क्रिटिसिजम खरेंच म्हाजें चुकलां जाल्यार हांव तें बऱ्या मनान घेता. नाजाल्यार एक पाट तुका बेश्टें सोंसूंक पडटा, ओगी सोंसून रावता. एका तियात्रिस्ट जाल्यान बिगस्ट अचिवमेंट कितें तुजें? लोकप्रिय जावप ती बिगेस्ट अचिवमेंट. पॉलिटिकल सिंगर रोल मॉडेल कोण तुजो? सिंगर थ्री किंग्स. जरी तर इलेक्शनाक इलेक्ट जालो जाल्यार तुजी फर्स्ट प्रायोरिटी कितें? फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती न्हू ही फटिंगपणां हाती पयलीं बंद करपाची. ओके डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट हाका तूं सपोर्ट करता? येस डेफिनेटली. पॉलिटिक्स वा पॉलिटिकल सिंगर? पॉलिटिकल सिंगर. जिवितांत तूं खुशाल आसा? 100%. पॉलिटिक्स वा पॉलिसी? पॉलिसीज. 2024 खंयची पार्टयेक हो देश चलोवंक शकतलो? मिक्स जातलें. पावसाच्या काळार तूं चड कितें करता? गाडी घेवन भोंवता. ऑलरायट वेल डन एंड वेल प्लेड. आतां निमणो रावंड आमचो आसतलो तो जावन आसा रीड माय लिप्स. म्हाका दिसता तुमी प्रॅक्टीस बा करून येयलेली जावं सगळे एपिसोड बा पळोवन प्रॅक्टीस केलेली? ओके बरं फास्ट आन्सर दिला म्हणून. ओके ऑलरायट एनीवेज लेट्स गो अहेड एंड प्ले आ रीड माय लिप्स. ओके. रीड माय लिप्स विथ फ्रांसीस देतुये आनी आमचे बाय आंतोनेत दे मायना. तयार आसा? या ओके पयली शीट तूं काड. 30 seconds आसतले तुजे लागीं. युअर टायम स्टार्ट्स नाव. रागान म्हाका पळय नाका. आयकपा येतालें? ऑलरायट ओके नेक्स्ट वन. 30 seconds. Your time starts now. संसार. सोशल वर्कर ना समजमें ना. सोशल No. सोशल संसार. सोशल 30 seconds. तुगे शो माझो शो.
सोशल वर्कर ना 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 तुगे ना, शो ना. सोशल तुझा शो म्हणला होय. मी सोशल वर्कर अरे Okay, all right, last. Ready? Your time starts now. घरापासून चाव गरम गरम चाव येस Correct. Well done, yeah. Well done. Okay. Ready? Okay. Your time starts now. I love Goa. येस Wow, man. One shot. Okay, all right. Next one. Axel, I love you. Your time starts now. Mar Chabuk. Dorbe book. तू ऍक्शन वर पण सारखं बोल. ओके लास्ट वन Your time starts now. पोणशे बुडला. Wow, man. Well done. तू काय पाहिलं? No, no. ऑलराइट वेल प्लेड अंतनेत भाई आणि फ्रांसिस बाब पूण जिखला ते तेका जिखयले तू एक हारलो बट हांव भायस जावपाना दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन तुमकां रॅपीड फायर हांवें सगळे रावंड बरे खेळले म्हूण दिस इज फॉर यू फ्रांसीस तुवें आनी चडांत चड देव बरें करूं. अंतनेत भाई Oh, thank you so much. आणि एक ल्हानशी मोगाची बॅट कशी आणि आयच्या ह्या बांगराड्या एपिसोडा दिसा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट फ्रांसीस बाब तुका चडांत चड देव बरें करूं ह्या कॅन्डीड वीथ कॅन्डिडा ह्या तुमच्या प्रोग्रामाचे 50व्या एपिसोडाक म्हाका आमंत्रीत केलो म्हणून हांव तुमकां कॅन्डिडा पळय तुका आनी प्रुडंट मिडियाच्या काळजांतान उपकार आठयतां आनी मागतां हे कोर्स कंप्लीट जावचे आदीं बेगीनूच ह्या प्रोग्रामाचे 100 एपिसोड कंप्लीट जाला पुरो देव बरें करूं आदरीत बाय तुका आमची प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ही एक ल्हानशी बॅट Thank you, Candida. Thank you so much. Anik Prudent Media, thank you so much. God bless you all. सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida.